बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्यांचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग, शांती आणि कुशालकाय तुमचे सोबे असो. मोगाल भाव भयणीनो, आयज आमी कुशाल आमच्या देव मंदिरान आमची 118 सुपुली भुरगीं पयलेच फावटी जेजूक आपल्या काळजान घेवंक एकठांय जाल्यात. जेजू यो तूं काळजान म्हज्या, ह्या उतरांनी ती जेजूक आपल्या जिवितान येवकार दितात. लागशिल्ली तयारी केल्या उपरांत जी जेजूची मोगाची गोडसाण तांणी चाखल्या ती खेरीतपणी अणभवूंक ती सोदतात. जेजू आपल्या जिविताचो माज आनी दोनी करूंक ती पुत्ती जाल्यान. मिसाची सुरवातेक तांकां आमची शाबासकी दिवया आनी आपल्या काळजान येतल्या जेजूचो मोग ती सदांच करूंक आनी होच मोग दुसऱ्या ताईं वांटूंक आयच्या ह्या जेजूच्या आपरगोटणेच्या परबे दिसाक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागून घेवया आनी जेजूच्या मोगान ती वाडोवंक तांचे पासत आयज ह्या पवित्र दिनवासनेच्या बलिदानान मागुया. जेजू यो तूं काळजांत म्हज्या, म्हजें काळीज तुका आशेता, घेवंक रावता तुका. कांय बरीं माणकुलीं उतरां आनी विशय ह्या दिसाचो. 119 भुरगीं आयज खेरीत भाशेन जेजू काळजान घेवंक आशेतात आनी आमी ह्या मिसा बलिदाना उदेशी सगलीं ह्या भुरग्यां बराबर, तांच्या आवय बापाय बराबर, संदेशकारां बराबर आनी आख्खे फिरगोचे बराबर देवाक काळजान जेजूक नमस्कार करूंक आमी तयार जावन आमच्या पातकांचो उगडास करुया. आनी आमी चुकी मनान हाडून देवा कडेन बोगसणे मागून आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवन आनी आमी पातकी पवित्र सभा अशें मानून घेवंक बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगल्यांची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो.
देवाक महिमा, देवाक आर्गां दिवया. ह्या सगळ्या भुरग्यां पासत, आवय बापाय पासत, आमच्या गांवच्या आशिल्ल्या सगळ्या संदेशकारां पासत, जो बरो वावर फादर एल्वीस आनी नेर सगळीं संदेशकारां करतात, सगळें भावार्थ वरदान जे बरें जाता आनी जेजू क्रिस्त सोरवंडार म्हण आमकां गोमण येता तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या देण्या पासत देवाक महिमा, बापाक महिमा दिवया. आम्ही तुका नमस्कार करतो, आम्ही तुका दिसतो, तुझ्या तोंड वैभवापासून आम्ही तुका वखणता. देवा उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इष्ट Jezu Krista, bapacia ekleac puta, subia deva crescere, tu sarace, papratai, amcica crutco. Shanti Tacha Ishtam Sansari Kita Puvitanya Samati Deva Bapa Chimene Jesu Krista Eklots tu Poli Eklots tu Ishvor Eklots tu Pobishvor. मागुया खिरीत भशेन ह्या मिसांत ह्या भुरग्यांचो फुडार देवाच्या हातान घालुया. आयज जेजू जो बेट्टा ह्या उंड्याच्या रुपान ह्या जेजूचो तणी मोग करूंक मोरो पर्यान आनी ह्या जेजूक जिवितान गवायकी दिवंक आनी ह्या जेजू सारकी ती जावंक खिरीत भशेन तांकां आनी आमकां कृपा मागुया. बावतिजमांच्या दिसा आवय बापायन तांकां हाडली, आयज तींच आपले वस्तुंगी आयली. तांचे आवय बापाय बसत मागया. आयजीच मेवतो जायत्यांक आयज पेखवणी मेळोंक काळजाची, मनाची, आत्म्यांची, कुडीची आनी तांचे उद्देशी आयज पेखवणी जायत्या ह्या भुरग्यांच्या गोरेब्यांक मेळोंक बापा, आयचे दिसा तुवें एका नखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या पोरसांक एकल्याच पुताची ओळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजें महिमेवंत मुखामोळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. सोम्या, तुज्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक अजापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या योजना जेवणांची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी, अदी करून ह्या ल्हान भुरग्यांच्या काळजांनी सदांच तूं वाडय. अशें तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भरपूर मेळो. ह्या मी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
इजायस प्रवेदाच्या पुस्तकावेलें वाचप. ऊठ पोरजोळी जोडी प्रितुमेर आजून रात चलता आनी पोरसांचेर कालोख विस्तारला. तोरी तुजे वयर सोरेस्पराची मोहिमा पोरजोळटा. तुजेर सोर्वेस्पोर आतां वयर सोरता. देवाची मोहिमा तुजे वयर पांगता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक. तुज्या उदेवाक ताच्या पोरजोलाक आशेतात राजा. दोळे उबारून भोंवती फिरोय, भोंवती पळे. एकठांय जावन सोगलीं तुजेशीं येतात. पयस सत्यां येतात. सोगले पूत तुजे आनी तुज्या दुवांक हातनार दवरून हाडटात. तर तुजी उंटीन सागरा दर्याची व्हांवतली ग्रेस्काय. राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक हिंडा हिंडांनी येतली उंटां. मिद्यानाची आनी एफासाची इश्पा भायर कोरां. शेबातान येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतलीं सोगलीं. देवाचें उतोरें. आयकले देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुजे मुखार सोरेस्परा सोरपो पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. जबाब. तुजे मुखार सोर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सोर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तलीं प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकान शेक ती तोपतलीं. एका दर्यातान दुसऱ्या दर्या पर्यान, न्हंयचे देगेर तान प्रितुमेच्या शिमा पर्यान ताची राजवट चलतली. जबाब. तुजे मुखार सोर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. तार्सिसाचे आनी दिपां जुआवाचे राजा आपलो राजदोंत घेवन ताचेशी येतले. अरब्याचे आनी इथोप्याचे राजा ताचे मुखार सोरपो पडटले सोगले राजा ताची सेवा करतलीं सौर राष्ट्रां. जबाब. तुजे मुखार सोर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गरिबाचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. तुजे मुखार सोर्वेस्परा सोरपो पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावचें मुण्यार कोण ताणें म्हजे आदीं केलां म्हूण तुमी घोडी आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोडेच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूठ उक्तो करून देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकेच्या खंयच्याच मनशान मेळ्ळी ना. पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बागेवन धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे
शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ओन भावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे 3 सांडे जाल्ल्यांत आनी वासावणींत तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Servis-por Domce sovejasu. Mateva pormoni Jezu Chrystace शुभ वर्तमान. हेरोद राजा राजवड चलयतालो तेन्ना जुदयाच्या बेथलेहम जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतीतावन कांय विद्वान जेरुजाल्याक आयले आनी अशें तांणी विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुजलेम. समेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं ताचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदयाच्या बेथलेहेमांत, कित्याक बाकनारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदायाच्या प्रांतांतल्या बेथलेहेमा जुदाच्या मुखेल्ल्या मदें सगल्यावन ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तावन निब जातलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरचेक गवळ्या पोरी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानांक खुशीन आपोवन व्हरून नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलोलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेथलेहेमाक धाडटना म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवेनय वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नखेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल बरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सरपुटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, धूप आनी गोंदरोस. पूण हेरोदिशी परत वचून जावंक देवान तांकां सपनांत शिडकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देशांत ते परतले.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाnie. Konkani tuka Krista. प्रितीच्या बडी भावनो आणि अपूर्बायच्या भुरग्यानो आयज तुम्ही खुशाल आसात? आर यू हॅपी? कित्याक आयज नवे कपडे घातले म्हण, पार्टी आसा म्हण, बरें जेवण आसा म्हण, गेम्स खेळपाक खेळटले म्हण, कित्याक तुमी हॅपी? कित्याक आयज तुमचो पयलो कुमन्याव, की आयज तुमचो पयलो कुमन्याव. तेच भाशेन आयज कसले तरी फेस्त आमी समोर उरता. कोणाची परब? वॉट इज द फीस्ट टुडे? कोण सांगता? कोणाची परब आमी समोर उरता आयज? कोणाची परब? नो. ओके, टुडे ओके आमी वायज मॅन, एफिफनी, द फीस्ट ऑफ एफिफनी, विद्वांची. ओके विद्वानाची परब आमी समोर उरता. आणि विद्वानाची परब म्हळ्यार इट इज नॉट द फीस्ट ऑफ द वायज मॅन. ओके, इट इज द फीस्ट ऑफ जीजस. हे फेस्त जेजू सोरभोंवती आसा. ओके, इट इज बेस्ड ऑन जीजस. कित्याक जेजू आपुणूच राजा म्हूण परगट करता. ही हिमसेल्फ मॅनिफेस्ट हिमसेल्फ टू अस. आपुणूच एके भाशेन राजा न्हय फकत जुदेवांक म्हूण विदेशांक पासून तो दाखोवड करता. आनी त्या खातीर होच जेजू सगळ्या राष्ट्रांचो राजा. ही हिमसेल्फ मॅनिफेस्ट टू ईच वन ऑफ अस. गॉड इज रिव्हिलिंग हिमसेल्फ टू ईच वन ऑफ अस. ओके, आता तुम्ही कोणाक घेतली तुमच्या काळजान? जेजूक तुम्ही उंड्याच्या रुपान तुमच्या काळजांत घेतली. आणि होच जेजू तुमकां गोठायन भरतलो, जिवीत दितलो, बळ दितलो न्हू, बरे भाशेन तुमचें जिवीत जिवंक, टू लिव युअर लायफ हॅपिली, टू लिव युअर लायफ प्रॉपरली. दिस जीजस वील हेल्प यू. ओके, आनी आयज आमी पळयता न्हू विद्वानाची परब समोर उरता तेन्ना कोणा उद्देशी हे विद्वान जेजू सोशी पावतात? विथ द हेल्प ऑफ होम? कोण उजवाड दाखयता ह्या ते विद्वानाक? स्टार. ओके, व्हेरी गुड. नखेत्र. ओके, नखेत्र. बरें, म्हाका सांगात जेजू खंय जल्मलो? Where did Jesus born? बेथलेहेम. ओके, बेथलेहेम शारांत. आता बेथलेहेम या उतराचो अर्थ म्हळ्यार हाऊस ऑफ ब्रेड, उंड्याचे घर. ओके, उंड्याचे घर. जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो. जुआवाचे 26 वरांत 25 वडीन तो म्हणटा जो कोण म्हजें कूड शेवता ताका केन्नाच भुगतान लागची ना. That person will never go hungry, will never die of thirst, whoever receives me. आणि हे उंड्याचे घर, हाऊस ऑफ बेथलेहेम, आयज जावन ही फिरगोस जाता तुमकां जण एकल्याक. दिस हाऊस ऑफ ब्रेड, दिस बेथलेहेम इज दिस चर्च. त्या खातीर दर एक आयताराक तुमकां सोयेक मेळटा तेन्ना, संदी मेळटा तेन्ना तुमी ह्या फिरगोजींत येवन जेजूक शेवूंक जाय, जेजूक बोजूंक जाय. You must come to worship Jesus, to receive Jesus. Okay? मागीर आमी पळयता कितें आसा. हें कितें? What is there on the TV? Star. Why is star important? Why is star important? To give you light. Okay, उजवाड दाखोवंक. Okay, उजवाड दाखोवंक. ह्या नखेत्राच्या उजवाडान तेग विद्वान जेजू सरशे पावले, जेजूक बोजूंक तांकां मेळ्ळें न्हू. आनी तुमच्या जिवितांत तुमी ल्हान आसले तेन्ना हू वॉज द स्टार? हू गेव यू लायट? कोणें आदार केलो तुमकां? हू हेल्प्ड यू इन युअर लायफ? कोणें तुमकां जेजूशी पावयल्यात? हू हेल्प्ड यू टू ब्रिंग क्लोजर टू गॉड? कोणें तुमकां जेजूशी हाडल्यात? जेजूची वळख कोणें दिला तुमकां? हू गेव यू नॉलेज ऑफ गॉड? पेरंट्स. आवय बापोय, जावं शेपाय शमाय, जावं पोदन मोदन, जावं कॅटिकिस्ट, जावं माद्री मयण आमची सिस्टर आसात, जावं फादर आसात, ह्या सगळ्यांनी तुमच्या जिवितांत ती नखेत्र जाल्यात. दे हॅव बीन स्टार्स इन युअर लायफ. पूण आयज तुमी स्टार्स जावंक जाय. यू ऑल हॅव टू बी स्टार्स इन अदर पिपल्स लायफ.
ओके जेन्ना तुमचें जिवीत एके भाशेन बरे भाशेन तुमी जियेतात न्हू ल्हानविकायेन जियेतात मागणें करून जियेतात तेन्ना नोकेत्र भाशेन तुमी जेजूक गोवाय दितल्यात. यू विल बी विटनेसीस थ्रू योर बिहेवियर एंड विटनेस ऑफ फेथ यू विल एनलायटन अदर्स. त्या खातीर तुमचें जिवीत बऱ्या स्वभावांतल्यान बऱ्या देखींतल्यान आनी बऱ्या कोण्यांतल्यान तुमी भरूंक जाय. यू शूड फील योर लायफ विथ गुड थिंग्स. मागीर आमी पळयता न्हू तुमच्या जिवितांत जायते गिफ्ट्स तुका मेळ्ळ्यात आसले न्हू. मायट हॅव गॉट लॉट ऑफ गिफ्ट्स बर्थडेज न्हू गिफ्ट्स मेळ्ळ्यात न्हू. आयज जेजूक गिफ्ट्स मेळटात. कोण दितात? वायज मॅन. कितले गिफ्ट्स कितलीं दाणां हाडटात जेजूशी? 3. व्हेरी गुड. 3 गिफ्ट्स. वीच आर दोज? गोल्ड, फ्रँकिन्सन्स आनी मर. ओके परफ्यूम. व्हेरी गुड. ओके भांगार, धूप आनी गोंदरोस. ओके भांगार, धूप आनी गोंदरोस. आतां भांगार ओके टीव्हीचेर भांगार दिश्टी पडटा. ओके भांगार कित्याक दिलें जेजूक? की जेजू खूंय जल्मलो? गोरवांच्या भाट्याक न्हू. ही वॉज बॉर्न पुअर. जेजू गरीब दुर्बळ कसो जल्मलो आनी भांगार ताका दितात खरीत भाशेन टू डू एवे वीथ पॉवर्टी. दुर्बळकायेची भायर सरूंक. वन ऑफ द मेन मेरिट्स ऑफ द युक्रिस्ट एक खेरीत कृपा आमकां पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मेळटा ती म्हणल्यार द युक्रिस्ट कमिट्स अस टू द पुअर. एके भाशेन दुबळ्यां खातीर वावरूंक. आयज तुमच्या जिवितांत जायते एके भाशेन गिफ्ट्स तुमकां मेळटल्यात. जाय तो पयशे पासून घडये मेळत न्हू पूण ह्या गिफ्ट्सा वरवीं ह्या पयश्या वरवीं तुमच्यान गरिबांक नो दोज हू आर नीडी दोज हू आर पुअर कॅन यू हेल्प देम? कॅन यू हेल्प दोज हू आर पुअर? यू विल गेट लॉट ऑफ गिफ्ट्स टुडे. ओके तेच भाशेन तुमच्या घरांत जाणटी आसात न्हू जावं शापाय शामाय एकसूरपणान जियेतात न्हू तांची जेन्ना खबरेक वेता तेन्ना वेन वी आस्क देम वी टॉक विथ आवर पेरंट्स आवर ग्रँड पेरंट्स वी गिव देम टायम. वी आर लायक गोल्डन पीपल. मागीर दुसरो गिफ्ट कितें? भांगार जालें. आनी कितें? धूप. कित्याक दिलो धूप जेजूक? की वाय डीड जीजस रिसीव ओके धूप? आतां तुमी जाणात न्हू धूप रावता थिंगासर. ओके कॅन सी द फोटो. नेक्स्ट. ओके धूप. आतां धूप चोडटा न्हू धूप गोज अप. तेच भाशेन तुमच्या जिवितांत मागणें धूप जावंक जाय. आनी धूप कित्याक दिलो? कित्याक जेजू जल्मलो गोरवांच्या बड्यान. घडये थिंगा गोरवां आसलीं. घडये थिंगा गोरवांच्या शेणाचो वास मातालो. घडये थिंगा मूस आसले न्हू. हें सगलें पयसावंक पोरमोल शिपडावंक धूप एके भाशेन भेटयतात जेजूक. आनी धूप सगल्यांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटा पोरमोल हाडटा. तेच भाशेन तुमच्या जिवितांत जेन्ना तुमी मागणें करतात मागणें देवाक उबारतात तेन्ना तुमी धुपा भाशेन तुमी तुमचें जिवीत जेजूक भेटयतात. आतां तिसरो गिफ्ट ओके द थर्ड गिफ्ट इज कितें? गोल्ड फ्रँकिन्सन्स जाल्यार थर्ड कितें? मर गोंदरोस. ओके गोंदरोस इज मेडिसिनल ऑयल. ओके इट्स लायक मेडिसिनल ऑयल. आमी जाणा आमच्या घरा कडेन भुरग्यांक आमी कितें काडटा? तेल काडटा न्हू. तुमकांय काडलोलें. ओके तुमकांय काडलोलें तेल. आनी तेल कितें करता? भुरग्याक मजबूत करता न्हू. मजबूत करूंक गरजेचो जाता न्हू. त्या खातीर तुमी जेन्ना जेजूक शेवतात तेन्ना होच जेजू तुमकां घोट्टायेन भरता. ही गिव्स यू स्ट्रेंथ. तुमचे भावाताचें जिवीत जिवंक पवित्र आत्मो जेजू तुमकां घोट्टायेन भरता. ओके सो this myrrh is also we need to receive in our life. And last is the map. What? Okay, treasure hunt. तुम्ही हेळ्ळात न्हू गेम treasure hunt केन्ना? मॅप आसता थंयसर ट्रेजर आसता लास्टाक मागीर हेडपाक जाय. यू टू वॉक द वे टू रीच द ट्रेजर. ते भाशेन वाट आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेन्ना हेरोद तांकां सांगता तुमी बेतलेहमा वचात आनी पोत्तून म्हजेशी येयात तेन्ना देवदूत कितें सांगता ह्या ते एक विद्वानाक? तुमी हेरोदाशी पोत्तून वचूं नाका. जेजूक भेटल्या उपरांत तांचें आख्खें जिवीत बदलता. दुसरी वाट धरतात. ओके दे चूज अनदर way, they go another way after receiving Jesus. तेच भाशेन once a person encounters Jesus, that person doesn't remain the same.
जेन्ना आमी जेजूक अणभवता जेजूक आमी शेवता तेन्ना आमचें आख्खें जिवीत बदलता की इट चेंजीस भोव करून आमचें कितें आदलें पातकी जिवीत आसा तातूंत आमी मरूंक जाय नवें जिवीत जेजू सांगता नवी दिशा नवी वाट आमी चलूंक गरज आयज प्रितीच्या आवय बापायनो किरीत भाशेन तुमकां शाबासकी ह्या तुमच्या भुरग्याक एके भाशेन जेजूक शेवंक आनी बरे भाशेन तयारी तुमी केल्यात तेच भाशेन कुमण्याचो दीस न्हय एका दिसाची समारंभ न्ही पूण सदांच तुमी ह्या भुरग्याक बऱ्या देखीन तुमी वाडूंक जाय आनी त्या खातीर घोडे दर एक दिसांत मिसांत वांटो घेवंक घोडे आमच्या बऱ्या देखींतल्यान बऱ्या जिवितांतल्यान आमी आमच्या भुरग्याक आदाराची आमी जावंक जाय आनी तेच भाशेन भुरग्यानो जेजू सुपुल्लो भुरगो कसो जल्मलो आनी ह्याच जेजूक आयज तुमी शेवतल्यात यू वील रिसीव दीस सेम जीजस उंड्याच्या रुपान इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड त्या खातीर आयज जेजू लागीं मागात जेजू यो तूं म्हज्या काळजांत एके भाशेन तुका शेवून तुका गोवाय दिवंक आमकां सगल्यांक कृपा फावो कर खेरीत भाशेन ह्या वेळार आमचे सगळे आमी दोळे बंद करुया भुरग्यांनो दोळे बंद करुया सगळे सगळीं एवरीवन क्लोज युअर आयज Okay, everyone close your eyes, join your hands. Everyone. Okay, pray to God. Pray to God, especially as you are about to receive Jesus in your hearts, about to receive Jesus in the form of bread, that Jesus may be a source of inspiration, that this Jesus may strengthen you and always protect you and bless you in your life. बाबा भयणीनो अखेरीत वेळ ल्हान आसतना ह्या भुरग्यांक आपल्या आवय बापायनी देव मंदिरान पदन मदनी बराबर हाडली बावतिजां दिलो बावाट दिलो आयज तोच दिल्लो बावाट तेन्ना तांच्यांनी उच्चारूंक जायनासलें आयज तीच बावार्ताची वाट पेटोवन आपुणूच ती आयज बावार्त उच्चारतली देखून ह्या वेळार खेरीत भशेन पवित्र आत्म्याचें देणें तांकां मागुया आनी पवित्र आत्म्यान भरलेलीं आमचीं ल्हान भुरगीं जावं म्हूण मागुया उबी रावनची भुरग्यांनो सगळीं उबी रावया तुमचे वाते नीट दवरात हाती पेटयतच आलोय नाकात
वाती उब्यो दवरात. कीप द कॅन्डल स्ट्रेट अँड लिटल. मातशे वयर काडात तुमचे तकले वयर, मातशे वयर. आमी तयार जावया आमचे भावार्थाची उच्चारणी करूंक. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेजू सांगता नवे जिणेची चाल आमी दवरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानान आमकां निकिपिली. ते पासत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानांक आनी ताच्या कामांक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो बासावण्यो आमी आयज ह्या भोव श्रेश्ठ आनी उत्तम दिसा नव्यान करुया. देखून सगल्या काळजान उच्चारून सांगात, आपलो खासगी जबाब दिवचो, पर्सनल रिस्पॉन्स. ओय हांव फाट करता म्हणचें. सैतानांक तुमी पाठ करतात मो. आनी सगल्या ताच्या कामांक पाठ करतात मो. आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करतात मो. सोर पोदवेदार देव बापाक, स्वर्गार आनी प्रितुमीच्या रुचनाराक तुमी सत मानतात मो. जेजू ख्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेंतान जल्मलो. ताणें कोश मरण सोंसलें आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत मानतात मो. बापा आनी पुतातान उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सत मानतात मो. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी सासणांचें जिवीत तुमी सत मानतात मो. तर आतां आनी पवित्र आत्म्यान आमकां नवो जल्म मेळ्ळला. पातकाचें बक्षणें आमकां दिलां तो सोर पदवेदार देव, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, आमा सोमेस्तांक सासणांच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आतां आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमचें उतर, आमचें मागणें देव आयकता. म्हणटच भावार्थान आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. तुमच्यो वाती पालोवच्यो. मोगाला जेजू, तूं आमकां मिसाचे भेटेन आमच्या यादनिकां वरवीं फावो जाता. तांकां तुजो आशिर्वाद दी आनी सदांच पवित्र सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमची देव संदेशकारा आमकां
तयार करूंक जायती वावरल्यांत जायती बेसांवां तांचेर ओथय म्हूण आमी मागता. सगलीं आमच्या आवय बापायनी आनी वडिलांनी जिवीत भर तुजी ओलोप आमकां दिला आनी तुजो मोग करूंक आमकां शिकयला. तांकां तुज्या बरेपणान भर म्हूण आमी मागता. आमी भुरग्यांनी सदांच मिसा पेटेचो मोग करून मिसान बरे भाशेन वांटो घेवन आमकां आयतीं कोर म्हूण आमी मागता. भोव दयाळ बापा, आयज हे व्हड खोशेच्या दिसा तुज्या पुताची आप परगटणेची परब व्हडा दबाज्यान आमी संभ्रमतना आयज ह्याच पुताचें देण ह्या संस्कारा उदेशी खेरीत भाशेन ह्या भुरग्यांक तूं फावो कोत्ताय. ह्या भुरग्यांचें सगळें जिवीत तुज्या हातान घालता. तांचे आवय बापायचें जिवीत, तांचो जिविताचो फुडार आनी तुज्या पुताच्या जिविता सारको तो आकारून काड म्हूण मागता. ती बातम्यान भरलेलीं भुरगीं जावन आनी तुजीच सेवा करूंक तुका गवाय दितेलीं भुरगीं भावार्थाक मोगाक आनी बरवंशाक फुडो करून जियेतेलीं भुरगीं जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पेटलोली वात. दोर भुरगें आपल्या हातांत पेटलोली वात घेवन आपलें जिवीत उजवाडीत जाला म्हूण परगट करता. जो कोण जेजूक चिकटून रावता ताचें जिवीत उजवाडीत जाता. उजवाडाचें भुरगें देवाचें भुरगें. सदांच ह्या भुरग्यांच्यो करण्यो उजवाडीत जावंक सगल्या भुरग्यांच्या नांवान ही पेटलोली वात बापाक भेटोवया. केक आनी फळां. ही केक आनी फळां आमची खुशालकाय खुणायतात. जेजूक शेवप म्हणल्यार दोर क्रिस्ती भावार्थ्यांक एक खुशेची खबर. ह्या भुरग्यां सांगाता तांची आवय बापूय, घरचीं आनी फिरगोसकारां सगलीं आमी खुशाल आसा. जेजूक शेवून तांचें जिवीत सदांच खुशाल आसूंक ही दानां बापाक भेटोवया.
उंडो आनी सोरो. हो उंडो थोड्याच वेळान जेजूच्या मासान बदलतलो आनी सोरो जेजूच्या रोगतान बदलतलो. आयज हीं भुरगीं जेजूक शेवूंक ओतरेकतात ते भाशेन तांणी सदांच जेजूक शेवूंक आनी जे भाशेन ती आयज जेजूक शेवूंक तांणी तयारी केल्या तेच भाशेन सदांच निर्मळ काळीज मनान जेजूक आपल्या काळजांत घेवंक तांकां बापाचो आदार मागूंक हीं दानां याज्ञिकाच्या हातांत घालुया. बाबा भयणीनो, हे आमचे सगल्यांचें दिनवासनीचें बलिदान आयज बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपली पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. बाप्पा, आज आमी तुका भेटूंक भांगार दूंप आनी गोंदरोस घेवन येवना. बोगोर गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या देण्यांच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी बावार्थान वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या ओत्मीक पोसणांक घेवता. तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हण मागता आनी ह्या ल्हान भुरग्यांचें जिवीत तुज्या हातान घालता. आमी मागता सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक दिनवासुया. बाप्पा, सौर पदवेदार आनी ससनांच्या देवा, सर्व खाडी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओखायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयचे दिसा तुवें जेजूस वरवीं तुजे सडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगल्या पोरजांचो उजवाड म्हण दाखयलें. म्हणून पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अर्पण पर जोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सुर्गींच्या सोल दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Powi, powi, powi.
caso survis por tu. Tu já foi pofa. Poracina vieta taka soy, usogin tu ka soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची आनी मोगाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इन देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन खोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही मोजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक खोराक. बावार्थाचो गोटपोर गोठुया, लोकांव आनी एक खावसींतलें पियेता, इतले पावटी तूं वैभवान येवसो आमी तुझे मरण पडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी आयज भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां आनी ह्या भुरग्यांक तांच्या घरांत एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भुणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची
विवेदी भोवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांची आवय बापायंची देव संदेशकारांची आनी आमा समेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. हाकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवान सुसे, भाग्यवान धर्मदूता, भाग्यवान सुसेवास, भाग्यवान फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tiat Jesu वरवीं, tiat Jesu सांगाता, tiat Jesu थाय, पवित्र आत्म्यांच्या एकपणा, सोरपदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका, सासनांच्या सासना. बापाचो मोग, बापाची ओळख जेजून दिली आनी बाप कितलो मोगाळ हें आमकां दाखोवन दिलें. आनी तोच जेजू आयज आपली आपघटघटणी करता आनी आपूण सगल्या संवसाराचो सर्वंडार म्हूण दाखोड करता. ह्याय भुरग्यांक खरेपणी ह्या बापाचो मोग जेजू उदेशी मेळूंक आनी जेजू उदेशी ती जेजूक शेवून आपल्या काळजान जेजू आपल्या जिविताची ग्रेस्ताय म्हूण ओळखून घेवंक आयजेंच देणे आमकां सगल्यांक हे मागणें म्हणटा आसतना जेजून शिकयल्लें आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा, सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या भुरग्यांच्या तांच्या आवय बापायंच्या आनी तांच्या गोरेब्याच्या जिवितान सवस्काय, शांती, खुशालकाय, बरी भलायकी, कुडीची, आत्म्यांची, मनांची, काळजाची तांकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडाराची जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोरपातकांतली सगले तरेच्या बांदपासांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आमचे मदें राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. जेजूच्या नांवान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप कातुले आमची काकळूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप कातुले आमची काकळूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप कातुले आमकां शांती. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रगत आमी आयज शेवंक वेता. ती आमचेर जट्टी आनी खास धाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तुजे कुडीक भलायकेन कोत दिवं. होच तो जेजू
आमच्या काळजांनी येता ह्या उंड्याच्या रुपान तो आसा सगळ्या संवसाराचो सरवडणार ह्या जेजूचेर सोत मानतात ह्या जेजूक आपल्या जिवितान ह्या उंड्याच्या रुपान घेतात भावार्थाच्या दोळ्यांनी पडयतात आनी दुसरो जेजू ह्या संवसारान जावंक वावुरतात ताका गवायकी दितात तितली सुभागी Sumia tuven moce vitoriuce maca favonas, Buntuceca sutra maca velaicit.
Gra
भुरग्यानोस सगळीं उबी रावात. आतांच जेजू उंडयाच्या रुपान तुमी शेवल्यात. ह्याच जेजूक आर्गां दिवया आनी आर्गांची गायन आमी गावया. सगळीं हात सोडात. जेजू Sabete so mogar Moni amason estaso Tuja gopandam garako Varol mi sabete so Jesus Isha Aizami kusharasa
संगातान आमी रावून तुजो आशीर्वाद आमी मागता मोगा तुजे Jesu आमचो दोनी आमा सोमेस्तासो तुज्या कोपांत आमकां राखो वाडोय मोग मिसा बेतेचो मोगान Jesu आमचो दोनी आमा सोमेस्तासो तुज्या कोपांत आमकां राखो वाडोय मोग मिसा बेतेचो जेसू सोम्या इसा आमच्या तुझे उपकार आमी आठवयता मोगान भुरगीं आमी तुजी खुशी मानून घेता मोगान Jesu आमचो दोनी आमा सोमेस्तासो तुज्या गोपांत आमकां राखून वाडोय मोग मिसा बेतेचो मोगान Jesu आमचो दोनी आमा सोमेस्तासो तुज्या गोपांत आमकां राखून वाडोय मोग मिसा बेतेचो सगळीं उबी रावया बापा विद्वाना पुरी आज आमी जेजू बालकाक सोयंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तुरी जिव्या बावार्थान त्याच आनी उंड्याच्या रुपान त्या जेजूक आमी वळखला ताका आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमीच काळजां ताका भेटयला तेच परीन जिविताच्या सगळ्या गोडीतांनी आमची बावार्थाची नदर जेजूचेर आसूंक मोगान ताचो पाटलाव करूंक जेजूची वाट आमच्या ओ ख्रिस्ती भावा भयणीकूय आमी दाखोवंक शेकी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या पडजोडान सुखेस जावन तुका दिनवासूंक पाव जेजू ख्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं मातशें बसुया खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी बोरून काळजान तावन देवास्ता भोव पवित्रित्वेक देवाच्या शुभाम आशिर्वादान हो आयचो सोबीत दीस भुरग्यांच्या जिवितान उदेवून आयलो जेजूच्या आसण्यान तांची काळजां दादोशी जालीं आनी पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन हें सोगोट बरे भाशेन घडून आयलें जेजूक पयलेच पावट उंड्या सोऱ्या रुपान आपल्या काळजांक शेवतोच 118 भुरग्यांच्या मुखामोळार वेगळेच तरेची खुशालकाय दिसली आनी तांची उमेद पळोवन आमकांय खुशी भोगली हेच खुशेच्या भावनांनी भरून काळजान तावन दिनवासता आमच्या फिरगोजेच्या पादवीगार फादर गेब्रियल कुटिनो हांकां तांच्या सहकारा आनी मागण्या वरवीं आमकां उत्तेजन फावो जालें तशेंच दिनवासता आमचो ओत्मीक गुरू फादर एल्विस गुडिनो जो भुरग्यांच्या बऱ्यापणा पासत वारी वावुरलो आनी ताणें आपल्या बऱ्या मार्गदर्शनांतल्यान पवित्रपणीन हो संस्कार शेवूंक भुरग्यांक आदार दिलो तशेंच दिनवासता हे फिरगोजेन वावुरतेल्या हेर पादकुरां आनी आयच्या मिसांत वांटो घेतलेल्या यादनिकां पासत
तेच पोरी दिनवासता ह्या दिसांनी लागशिल्ली तयारेक रिसोर्स पर्सन कशे भुरग्यांक जाणवायेचें शिकोवन दिल्ल्या सेमिनारिस्ट आनी याज्ञीक भावां पासत. दिनवासता आमच्या गायन मंडळाक, फोटोग्रॅफराक आनी हे मीस लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक आदार दिल्ल्यांक. दिनवासता आमचे अध्यक्ष मिस जॉयस मोरायस आनी ताचे सांगाती RCUN कमिटींत वावुरतेल्या वांगड्यांक. दिनवासता म्हजे बरोबर 7 वर्सांच्या जोम्यांत शिकयतल्या देव संदेशकारांक तुमच्या सहकारान हें सगळें बरे भाशेन घडून आयलें. म्हज्यान विसरूंक जायना तुमकां आवय बापायक. तुमच्या आदारान आनी बऱ्या उतरां वरवीं हें सगळें शार्ती पावलें. वर्सभर तुमच्या भुरग्यांक दर आयतारा जेजूचे वळखीचे शाळेंत तुमी धाडलीं आनी फाटले 10 दीस चुकयनासतना तांकां लागशिल्ली तयारेक हाडून तांची बरी आकारणी करूंक आमकां सोयेक दिलो. तशेंच दिनवासता म्हज्या ल्हान सुपुल्या भुरग्यांक आंच बोडव्या सारकें रूप तुमचें काळीज आमचें बुलयता. माणकुली उतरां तुमचीं तोंडार आमच्या हांसो हाडटा. आयच्या दिसाक जेजूक उड्या सोऱ्या रुपान शेवून हें देणें तुमकां फावो जालां. तें जिवीतभर तुमी पवित्रपणीन सांबाळचें आनी जिविताच्या ल्हान ल्हान घडयांनी जेजूक गोवायकी दिवची. हो चावंडो म्हजो काळजान दवरून सगल्यांक तुमकां दिनवासता आनी देव बरें करूं म्हणटा. भाऊ भयणीनो आनी आपुरबाईच्या भुरग्यानो, आयज तुमी खुशाल आसा तो ना? आर यू हॅपी? व्हेरी हॅपी? व्हेरी गुड. यू आर एक्स्ट्रीमली हॅपी, नॉट ओन्ली व्हेरी हॅपी. सो त्या पासत भुरग्यानो आयज आमी देवाक तुमच्या पासत आर्गां दिता. तुमी आमच्या आपुरबायेची आनी ते पासत देवान आयज तुमकां एक व्हडलें देणें दिलां. बापान आपल्या पुताक दिला. देखून सदांच खुशाल रावात. सदांच जेजूक घेवंक तुमच्या काळजांतली आशा वाडुयात. डिझायर ऑलवेज टू रिसीव जीजस. आनी जशें फादर एल्विसान आपल्या प्रवचनान सांगलां की मिसाचे बेटेन जाता तितले पावटी वांटो घेयात. हांव जाणा कमिन्यांक घेतच जायतीं जाणां भुरग्यां सदांच मिसाक येतात. घडटा जाल्यार हांव सजमतां इस्कॉल बा आहा, वेळार पावूंक जाय, पूण घडटा जाल्यार मिसान वांटो घेवचो. भाऊ भयणीनो, ह्या आमच्या संदेशकारान भयणीन सगल्यांक दिनवासल्यात, पण ताणें दिनवासल्यान काबार केल्यार जायना. तें हांवें तरी म्हणोंकूच जाय, कित्याक ताणें जो वावर केला अदीक करून ह्या भुरग्यांची तयारी करूंक, आकारणी करूंक 2 वर्सांनी, ह्या फाटल्या 2 वर्सांनी, आनी ह्या अदीक लागशिल्ली तयारी करूंक. देखून पयले सुवातेर हांव आमच्या फिरगोर्जेन वावुरतेल्या फादर्सांच्या नांवान आनी आमच्या मदें आयज आशिल्ल्या फादर्सांच्या नांवान फादर डायगो, फादर डायलन, एल्विस, विलियम, आनी आयज आमचे मदें फादर लिओनरे डे मॅलो आनी फादर जॉय आसा. तांच्याय नांवान आमचेय मदें आयज आशिल्ल्यो सिस्टरी, MC सिस्टर्स, SFN सिस्टर्स, कारितास क्रिस्ती सिस्टर, RMI सिस्टर्स आनी पिलार सिस्टर्स, तशेंच आमच्या पॅरिश कावन्सिलाचे वतीन, फाब्रिकाचे वतीन आनी सगल्यो संस्था आहात, जावं कॉन्फ्रारिया, सेंट विन्सेंट डे पॉल, लिजन ऑफ मेरी, कापल्स फॉर क्रायस्ट, आमचे सगल्यांचे वतीन तुमकां सगल्यांक अदीक करून आमच्या ल्हान भुरग्यांक हांव शाबासकी दितां. आनी जशें हांवें म्हणा, सदांच खुशाल रावात. न्हयच आयचो दिसा, पूण जिवीतभर, कित्याक जेजू सवेन जेजू तुमचे सवे आसा, आनी जाचे सवेन जेजू आसा तो सदांच खुशाल. तांकां खुशालकाय पाठयता आसतना म्हज्यान विसरूंक जायना तांच्या आवय बापाय. आवय बापाय न्हू, ही भुरगीं आमची, तुमची, सगळ्यांची. ही भुरगीं तुमचें दादोसपण. कसलेंय भुरगें जावं, हुशार जावं, नेनार जावं, कसलेंय तें जावं, तें म्हजें भुरगें, म्हाका व्हड तें. म्हणटच ह्या भुरग्यांचो फुडार बरो जावं आनी ह्या भुरग्यां उदेशीं तुमकां जायतें दादोसपण मेळोंक, कडेन जायती खुशालकाय मेळोंक. न्हयच आर्थीक वदान, बगर दुसऱ्या वदानूय बी तुमकां ती खुशालकाय मेळो म्हूण हांव मागतां.
म्हणून आयज तुमकां शाबासकी दिता आसतना म्हजी एकूच विनंती जावन आसा, ह्या भुरग्यांक बावार्थाच्या वतान तुमचें हात बोट जाय तें वयर उरता. आवय बापायक लागून जाय तो भुरग्याचो बावार्थ, बिकॉज प्रॅक्टिकल बावार्थ जिवंक तुमी आदार करतात. आमी घडये हांगा फकत तांकां शिकयता, पूण प्रॅक्टिकली तो जिवंक आनी तो बावार्थ जिवो आसूंक तुमी शिकयतात. म्हणटच म्हजी एक विनंती जावन आसा, जाता जाल्यार आमी भुरग्यांक जुडो शिकयता, कराटे शिकयता, वायलिन क्लासीस वता, ट्युशनाक वता, हाडटा. तेच भाशेन जावं युकरिस्टीक डिवोशन कार्लोस कारोटी आकुती हो म्हणटालो, ताचें देवसांव पवित्र संस्काराशी खूब जाले आनी देखून 16 वर्सांचे पिरायेरूच ताका भाग्यवन म्हण पाचारलो गेल्ल्या वर्सा. म्हणटच भुरग्यानो आनी आवय बापायनो, जेजूशी येयात. आनी आवय बापायक हांव म्हणटलो आसलो, जशें आमी ट्युशनाक घेवन वता, इस्कॉलाक हाडटा, मोटरान एक 5 ते 10 मिनटां तांकां सदांच जेजूशी हाडची. आनी पळयात तीं भुरगीं कशीं वाडटात पळय तीं. जेजूच्या पांयाशी वाडलेलें भुरगें केन्नाच वायट वें जायना, तें सदांच जेजूचेच वाटेन चलता. म्हणटच हांव जाणा मातशे त्रास पडटले, तुमी त्रास घेतातूच इस्कॉलाक पावोवपाक, वायलिन शिकोवपाक, जाल्यार जेजूच्या पांयाशी हाडूंक इल्लेशे त्रास घेयात म्हूण हांव मागतां. कित्याक ताचीं फळां खूब उपेट तुमी तुमच्या जिवितांत तुमकां मेळटली. भुरग्यांनो, तुमच्या मदें पाद्री वा माद्री कोण जातलो? हात बरात पळया. अरे कोणूच जायना? बोगस साहेबा. फादर कोण जातलो? सिस्टर कोण जातलो? हात बरात पळया. आं, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. म्हणटच आमी बी ह्या भुरग्यां पासत मागूंक जाय. पाद्री माद्री ह्या कितलीं कॉंग्रिगेशन आहात आमच्या नावेलची इगोर्ज गिरेस्त, आनी हे बाबतीन जायतीं पाद्री माद्री आपोवण्यांक वाडोवंक हांव मागता. हांव किरीत भशेन आयज तोखणाय करता आमच्या फादर एल्विसाची. ओगेपणान ह्या आमच्या संदेशकारांक तो मार्गदर्शन दिता आनी सगळी मांडावळ, ऑर्गनायजेशन, प्लॅनिंग सगळें ताचेंच. जावं कॉयर करूंक आनी सगळे कॅटिकिस्ट पळय आसात तांचे सगळें अदीक स्वाभिमानान भोंवोंक आनी सगळें मांडावळून हाडूंक. म्हणटच फादर एल्वीस, तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवान तुज्या वावराचेर, तुज्या मिनिस्ट्रीचेर जाय तो भरपूर आशिर्वाद घालो म्हण मागता. अंदूच्या वर्सा तुका ही जबाबदारी दिल्ली आसा आनी आतां ह्या म्हयन्यान तूं इतलो बिजी उरलो, गेल्ल्याय म्हयन्यान बिजी उरलो आनी फुडल्याय म्हयन्यान बिजी आसतलो. कित्याक रोखडोच 7 तारखेर फेब्रुवारीचे आमचे फिरगोर्जेन क्रिस्म आसा. म्हणटच क्रिस्माच्या भुरग्यां पासत आमी मागया, फादर एल्वीस तांची आकारणी करूंक तूं वावुरतलो जरूर. म्हणटच तुका हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. जायतीं संदेशकारां जाय तो बरो वावर करतात आनी आयज किरीत भाशेन ह्या भुरग्यांक, दोतोनीच्या भुरग्यांक, पयल्या कमिन्याच्या भुरग्यांक शिकयतात तीं. आमच्या मदें वेलंकी, फेनोशा, मेरिसिया, बियांका, बेवली, जेसिटा, तानिया, सिस्टर ग्रेसी, सिस्टर आन्सरीन, रेवा, जॉयस. आनी खूबच त्याग केला, खूबच सॅक्रिफायस केला, खूबच वेळ दिला. ते पासत संदेशकारांनो, तुमकां देव बरें करूं आनी देवान तुमच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालो. हांव जाणा हुशारकायेन तुमी येतात, मोगान तुमी येतात. हीच तुमची हुशारकाय पळोवन आमकांय बी उमेद भोगता. ते पासत तुमी तुमचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालो म्हूण मागता. आमचें गायन मंडळ आयज खूब बरे भशेन गायन केलें आनी तांकांय बी आमी काळजांतान, भुरगींच तीं भुरग्यांनी केल्लो कॉयर फादर एल्विसाच्या मार्गदर्शना खाल तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी जशें आमी आयकलां आमचे मदें फोटो लायव्ह स्ट्रिमींग आसले तांकांय बी आमी काळजांतान दिन वाचता. म्हणटच बाबा भयणीनो, हांव जाणा आमकांय बी जायते जाणांनी आमंत्रण दिल्लें आसा. आमी कोणागेर पावत तें कोण सांगूंक जायना, कित्याक इतलीं घरां आसात 118. आमंत्रण दिल्ल्या बसत आमी तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमच्या घरान आसा अशें सजमात आनी आमी तुमच्या बरोबर समारंभ करतना तुमच्या बरोबर आसा अशें सजमात. म्हाका एक भुरगो आयलो आनी म्हणूंक लागलो, फादर कॅन यू ड्रायव अवे द डेवल इन मी. हांव हिचून पडलो, साकीच नाल्लो. I mean, who told you that there is a devil in you? My mama always tells me that I am a devil, you are a devil. भाऊ बडीनो एक माझी चोत्र आहे, भुरग्यांक असले मॅसेजीस दिनाकात that you are a devil. You are a child of God. Why that child is a devil? Never give this message to them that he is a devil. तो देवाचे भुरगे असल्या प्रमाणान
सादें भुरगीं तें आनी एकलो भुरगो आयलो आनी सांगलो फादर जाण मरे आमगे धाडा मरे म्हणजे व्हडलें फंक्शन करूं सोदतालो पूण हॉल मेळनाय हॉल सगळीं बूक जाल्या आमी घरा कडेन कोताय तूं यो हांव म्हणलें बरें हांव येता सादेपणान भुरगीं सांगतात म्हणटच अपुरबाय तांची म्हजें एकूच लक्षांत भुरग्यांक पॉझिटीव मॅसेजी दियात आनी ह्या पॉझिटीव मॅसेजींचे वयर तांकां अदीक जिवितान नेट जिवितान उर्बा एन्थुझियाझम इन लायफ हें दियात म्हण हांव खेरीत भाशेन मागतां म्हणटच बाबा भयणो सगल्यांक तुमकां आनीक पावटी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनीक देवान ह्या भुरग्यां उद्देशी ह्या भुरग्यांचो फुडार बरो जावचो जेजू भाशेन ती कुरपेन बरे भलायकेन जाणवायेन आनीक सगळे वतीन तांची आकारणी बरी जावची म्हण आमचें आवड आनी एक पावटी आवय बापायक शाबासकी दिता आनी आयचो आनी सदांच ह्या भुरग्यांक देवान तुमकां ही भुरगीं दिलीं देवान फावो केली आनी ह्या भुरग्यां पासत सदांच देवाक आर्गां दियात हांव जाणां ह्या भुरग्यां पासत तुमी जाय तें कोत्तात आनी तुमचेर देवान आनी आमचेर जाय सायबिणीन भरपूर आशिर्वाद घालो म्हण मागता उबी रावया शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक आयज परबे सुमया अखेरीत आशिर्वाद दर एका आशिर्वादा फाटल्यान भुरग्यांनी व्हडल्यान आमेन म्हण जबाब दिवचो सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयल्यान तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमची काळजां बावार्थान बोरवंशान आनी प्रितीमोगान तीर करूं आमेन म्हणा थोडल्यान काळोखान बुडलेलो संवसार आज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता तुमी विश्वासान ताचो पाटलाव करात तर तुमच्या भावा भयणींक तुमी उजवाड जावच्यात तोच तुमचें क्रिस्ती जिवीत पडजोडीत करूं नोकेत्राच्या उजवाडान विद्वानान जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतसान वळखिलो तशेंच हें संवसारी पॉयंट सोमतोच तो तुमकां रूप रूप पळोवंक मेळूं आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदांकाल आसूं वचून यात जेजूक काळजान शेवची आशा सदांच बाळगून दवरून आनी दुसरे जेजू संवसारान जावंक तुमकां सगल्यांक आयज एकोशेच्या दिसा जेजूच्याच नांवान धाडटा देवाचें व्हड उपकार Jesus,